आमी दिसपट्ट्यो खबरो वाचतात, टेलिव्हिजनाचेर खबरो पळयतात आनी थंय आमकां एक दिसून येता, भोव करून भारतीय जनता पार्टीच्या संबंदान, की राज्य पावंड्यावेलो फुडारी आसूं वा केंद्र पावंड्यावेलो फुडारी आसूं, परत परत हे श्रेय मोदीजीक, हे मोदीजीन केलें, हे मोदीजीन आमकां सांगलें, हे मोदीजीन करूंक लायलें, हे सगळें मोदीजीन केलें. ही भाशा लोकशायेंत सोबना. म्हणजे अशी कल्पना करात की राजेशाय आसा आनी राजेशायेंतलो प्रत्येक अधिकारी किंवा प्रधान सांगता की हय 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 हे हो हुकूम म्हाका राजानच दिल्लो, हे राजाचेच इच्छेन जाता, हे राजाक लागूनच तुमकां बऱ्याक पडटा, हे सगळें तुमचे खातीर राज करता. राजेशायेंत ही भाशा सोबता, पूण लोकशायेंत ही भाशा सोबना. कारण प्रधानमंत्री मोदी हे भारताचे राज न्हय. लोकशायेंत वेंचून आयिल्ले एक लोकप्रतिनिधी आनी तेय बी प्रतिनिधी कोणाचे बॉस किंवा मालक न्हय, समाना मदले एक. फर्स्ट एमॉंग इक्वल्स. म्हणजे फर्स्ट एमॉंग जर इक्वल्स आसत जाल्यार जो मेजर निर्णय सरकार घेता तो मेजर निर्णय हेर मंत्र्यांक खबर आसपाक नाका. किनबर दर्या मंत्रिमंडळाचे 2 वांटे आसात. एक कॅबिनेट म्हणून आसा आनी एक कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स. कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हडलें आसता आनी कॅबिनेट म्हणटा तो एक कॉम्पॅक्ट ग्रूप आसता. उण्यांत उणें म्हळ्यार कॅबिनेटीक तरी खबर आसूंक नाका. म्हणटकच जो निर्णय कॅबिनेटीक पसून विश्वासांत घेनासतना जाता तो एका मनशाचो निर्णय आसता. आनी लोकशायेन खंयच्याच मनशाक अधिकार दिवंक ना ताका जाय तसो निर्णय घेवपाक, राष्ट्रपतीक पसून ना. अर्थात अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष आनी आमचो राष्ट्रपती हातूंत जमीन अस्मानाचें अंतर आसा. थंय तो चीफ एक्झिक्युटीव, ताका ती एक्झिक्युटीव पावर आसा. आमचो राष्ट्रपती वो राष्ट्राचो मुखेली म्हणून भोवमानाचें पद, ताका अधिकार खूब उणे. खूब थोडे बाबतींत ताच्या अधिकारांचो प्रश्न येता. हेर कडेन सरकार जें सांगता त्या पद्दतीन ताणें वागचें पडटा. सरकार जो एडवायस दिता, सरकार जो सल्लो दिता, त्या सल्ल्या प्रमाणे राष्ट्रपतीक जावं राज्यांत राज्यपालाक वागचें पडटा. म्हणटकच ही लोकशायेची रीत अशी रितीन ल्हवू ल्हवू जर विकृत जायत गेली जाल्यार एक भंय आसा की वेंचणुको जातल्यो, लोकप्रतिनिधी येतले, पूण हें सगळें येवनय बी भितरल्यान राजेशाही चलतली. म्हणजे कशें तर भितरल्यान एक मनीस निर्णय घेतलो आनी एक मनीस जेन्ना निर्णय घेता तेन्ना रशियान जें व्लादिमीर पुतिनान केलां तशें जावंक शकता. कारण सगळे मनीस एका सारके नासतात. एक मनीस एकदम बरो आसता, एक मनीस मध्यम आसता आनी एक मनीस एकदम क्रूक आसता. म्हणजे कसलोय मनीस थंय पावंक शकता आनी जर तो क्रूर मनीस थंय पावलो जाल्यार ताची सगळीच वागणूक क्रूर आसूं येता, लोकां कडेन बरेपणाची आसूंक शकना.